मांडवी न्हंयत बेकायदेशीर जेटी उबारून बिझनेस चल्ला म्हणून फ्लोटिंग वॉटर मार्क लॉन्च आनी बारा आड ॲक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेट्टी आनी बाकीच्या 7 जाणांनी मेळून मुख्य सचिवाकडेन कागाळ केल्ली. वॉटर मार्क चलता तातूंत खंय टॉयलेटीची वेवस्था ना. कागाळी उपरांत संबंदीत अधिकारी ब्रेस्तारा इन्स्पेक्शन करूंक गेले जाल्यार बोटूच गायब. ब्रेस्तारच्यान रेस्टॉरंट बोट सोदपाचो सरकारी पावण्यार कितलो यत्न जाल्या तो सरकाराकूच खबर. मात प्रुडंटान शेनवारा सकाळीच सोदून काडली. आमोण्या ब्रिजा कडेन 2 बार्जे मदीं ती पार्क केल्ली. मांडवी न्हंयत सुरू जाल्ली वॉटर मार्क लॉन्च आनी बाराचो एक्टिव्हिस्टांनी इश्यू केला. एका मंत्र्याच्या पुताचे कर्म म्हूण बोवाळ. काशीनाथा सयत 7 जाणांनी कागाळ केल्या. वॉटर मार्क बोटीचेर बिझनेस करूंक प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंटा कडच्यान परमिशनां आनी लायसनूय खंय घेतिल्लें ना म्हूण तांचो आरोप. मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात वॉटर मार्क मेळ्ळा. ताचे उक्तावणय मुख्यमंत्र्यानूच केल्ले. ताणेच हे रेस्टॉरंट कायदेशीर काय बेकायदेशीर ते सांगचे म्हूण काँग्रेस मागता. म्हणजे गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री एक फ्लोटिंग रेस्टॉरंट जाका कसलीच परमिशन ना, CRZ वायोलेशन आसा, एनवायरमेंटाचे इश्यूज आसात आनी हे रेस्टॉरंट मुख्यमंत्री इनॉग्रेट करता. मॅसेज कितें धाडटा? आर यू सिरियस फायटींग अगेन्स्ट करप्शन? काय तूं इल्लिगलिटीज एनकरेज करता? सो मुख्यमंत्र्यान ह्या इश्यूचेर जे रेस्टॉरंट इल्लिगली जाल्ले आशिल्लें आनी जंय इन्स्पेक्शन जावचे पयलींच थंय रेस्टॉरंट नाच जाता, डिजापियर जाता. मुख्यमंत्र्यान ह्या हेचेर क्लियर स्टेटमेंट करचें की फर्स्ट म्हणजे तें इल्लिगल आशिल्लें काय लिगल आशिल्लें, आनी इल्लिगल आशिल्लें जाल्यार तुवें तेजें इनॉग्रेशन कित्याक केलें. तें आमोणेच्यान खंय तरी पावलो म्हूण आयको येता आनी आमोणे बिकम्स अ पार्ट ऑफ CM's कॉन्स्टिट्युएन्सी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.